नमस्कार. हेड ऑन चायच्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जे गोयच्या राजकारणाची दिशा बदलपाक शकतात. ज्या तरेन तांणी प्लॅन केला तो प्लॅन सक्सेसफूल जालो जाल्यार. आणि आज आमच्या स्टुडिओ भितर आसात भाजपाचे उत्तर गोंयचे खासदार आणि घडये फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाच्या मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार श्रीपाद भाऊ नाईक. श्रीपाद भाऊ, स्वागत तुमचे. नमस्कार. पहिली गजाल सांगात म्हाका, तुम्ही आता ऑलमोस्ट सर्टन जालां की परवरेच्यान कॉन्टेस्ट करतले म्हणून. केंद्राचे राजकारण सोडून परत गोंयच्या राजकारणात येवपाचो विचार कितें आयलो? हो विचार म्हजो न्ही. आतापर्यंत या विशयाचेर खुबशे जाणांनी आपलें मत दिलां. पेपर आसूनी, चॅनल आसूनी. एकूण गोंयच्या ह्या सगळ्या बजबजपुरींक काही आमच्या कार्यकर्त्यांक, काही आमच्या मतदारांक, गोंयकारांक अशें दिसता की जवळ जवळ 3 टर्म हांव दिल्लीक आसा. तातूंतली 2.5 टर्म आतां सोंपत आयल्यो. आनी पार्टी म्हणून विचार केलो जाल्यार हांवें गोंयांत येवन विधानसभेक लढप अशी ह्या सगळ्यांची इच्छा आसा, आग्रह आसा. आनी त्या आग्रहाच्या मुळे ह्या संदर्भान वयल्या स्तराचेर चर्चा जाली आनी तांणी जसो ग्रीन सिग्नल दिल्लो आसा. हाच्या फुडें वचून सगळ्यो गोश्टी ठरोवपाच्यो आसात. परवरी कित्याक आनी खंयच कित्याक न्ही? कारण श्रीपाद भाऊक अख्खें उत्तर गोंय परकी न्ही, परवरेच कित्याक? बरोबर आसा, तुमचो मुद्दो जो आसा बरोबर आसा. ताचे फाटलें कारण अशें दिसता की जास्तीत जास्त आमचे आमदार उत्तर गोंयांत आसात. परंतु परवरे हो डिलिमिटेशनाक एक नवो सीट निर्माण जालो. म्हणजे ताजेर खंयचोय आमदाराक तूं फाटीं घे हांव रावतां अशें म्हणपाचें कोणाचेरय हें येवची ना, पाळी येवची ना. तो फ्रेश आसा, नवीन आसा आनी थंय कोणाचो क्लेमूय ना. हाचे खातीरच ताणें म्हणलां की केन्नाच न दुखोवपी भाऊन स्वता राज्याच्या राजकारणाक येतना सुद्दां कोणाक दुखोवपाचें ना म्हणून ठरयलां. बरोबर बरोबर. कारण आज सगळे म्हणजे हांव गॅरंटी दिता की आमचे 14 पैकी 14 आमदार जर म्हणलें जाल्यार तूं खंय ते दुसरे कडेन राव किंवा ह्या वेळेर रावूं नाका आनी हांव रावतां, म्हाका 100% खात्री ना म्हणची ना. परंतु ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करून जाका खंयच न दुखता तर तें जाता जाल्यार तें आमी प्रिफरेबली प्रिफर करूंक जाय. परवरी कंपॅरेटिवली सेफ कॉन्स्टिट्युएन्सी दिसता. सेफ म्हणूनय न्ही. शेवटी तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें की गर्भ श्रीमंत, नवे श्रीमंत, अति सगळे हे सगळे थंय इच्छूक आसात. परंतु कार्यकर्त्याच्या बळाचेर एकूण परवरीची जे काही आमची जनता आसा, वोटर भाव भयणी आसात, एकूण ह्या सगळ्या हाजे कडेन म्हजो संबंद आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता की तसो परवरी हो सेफ सीट आसा. फोंडे कित्याक न्ही? फोंड्या परिस्थिती ना. शेवटी म्हजें काम जें आसा तें तुमी जाणात की ह्या 12 वर्सां आतापर्यंतच्या 12 वर्सांच्या कालावधीन खंय सावथाक हांव चडसो पावूंकूच ना. आनी ताका लागून आतां जो काही मुद्दो तुमकां सांगला परवरी कित्याक, तातूंत सॉफ्ट जें आसा हें परवरी आसा सगळ्या बाजूनी. कामूय आसा, सीट नवोय आसा, म्हणून परवरी प्रिफर करपा फाटलें हीच दोनूय कारणां. परवरे तुमी सांगले तशें कांय गर्भ श्रीमंत, कांय नवश्रीमंत प्रयत्न करतात. हांकां तुमी कशी टक्कर दितले? ही टक्कर दिवपाची गरज पडची ना. कारण हे कितें पावसांक जशी हें आसतात, एक अळम्याचो सिजन आसता. कारण आजच्या गोंयच्या राजकारणाची दिशाच अशी जाल्ली आसा की पयसो म्हणजे राजकारण. आनी म्हणून हें जर बदलतलो, कारण ह्या सगळ्या राजकारणांतून गोंयांक कितें मेळूंक शकतलें काय कितें, हो एक म्हाका दिसता सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. हांगसर अशा पद्दतीचें राजकारण चलता. म्हणजे राजकारण म्हणजे धंदो. अशाच पद्दतीन आज जे काही आमकां काही मतदारसंघाक आमकां ज्यो काही गोश्टी समजतात, आमी बसला तो मतदारसंघ आसतलो, वाळपय आसतलो किंवा अन्य आसतलो, हे सगळे मतदारसंघ आमी पळयला न्ही. आनी जो पर्यंत ह्या राजकारणाची अशी दिशा आमी बदलची ना, मत हें केन्नाच न विकणारी गोष्ट म्हणजे ते मत म्हणतात तेका, दान 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 म्हणतात तेका. दान दाना मधला की दानाची किंमत करूं नजो एक्झॅक्टली बरोबर.
आणि म्हणून जोपर्यंत ही लोकशाही ह्या मूल्याचेर येना तोपर्यंत खरी लोकशाही आमकां जी अनुभव मेळची ना. तुम्ही म्हणे की दिशा बदलपाची गरज आसा. बरोबर. म्हजो प्रश्न असा की जेन्ना भाऊक परत स्थानिक राजकारणाक पक्ष आपयता आणि येवन कॉन्टेस्ट कर म्हणटा, तो फकत एक सीट वाडोवपा खातीर न्ही, तरी पक्षाची दिशा बदलपाची गरज आसा. पक्षाची दिशा, पक्षाचे काम तशें व्यवस्थित चलिल्लें आसा आणि ती दिशा भाऊ बदलपाक शकता. एकूण राजकारणाचे म्हणल्यार तातूंत सगळें आयलें. पक्ष आयलो, विरोधी पक्ष आयलो, सगळें आयलें. आनी हेका लागून आज जी प्राप्त परिस्थिती म्हणजे राजकारण ज्या प्राप्त परिस्थितीतून वता, म्हणजे राजकारण कसलें हांव इल्लो एक मिनिट म्हणजे हे सगळें म्हाका जें कितें फील जाता तें तुमचे समोर स्पश्टपणे तुमच्या माध्यमातून जनते समोर दवरूंक जाय. आतांचें राजकारण खंयच्याय पद्दतीन निवडून यो, राजकारणाचो उद्देश आज निवडून आयले फुडले म्हणजे जो पयलो दीस राजकारणाचो सुरू जाता तो फुडल्या इलेक्शनाक परत निवडून कसो येतलो ह्याच हातूंतल्यान राजकारण चलता. तातूंतल्यान जनतेचो विकास, गोंयचो विकास किंवा अन्य सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा एक गौण मानले वतात. कारण इलेक्शन टू इलेक्शन परत सत्ता प्रस्थापीत करप हातूनच हे सगळें राजकारणात गुंतून मेन मोटीव जावन पडला. तो बरोबर आसा. आनी हे केन्ना तरी बदलतलें काय कितें? जनतेच्या आशिर्वादान जनतेक हे सगळ्यो गोश्टी दाखोवन दिवन म्हाका दिसता बरे लोक जर आयले ते बदलू शकता. ही दिशा बदलपा खातीर भाऊन पक्षाची दिशा पयली मातशी बदलची ही भावना कार्यकर्त्यांमध्ये असं काय कितें? डेफिनेटली. कारण हांव स्वाभिमानान सांगू शकता की अन्य पक्ष जे आसात, हांव तुमकां एक आमदाराचेच उदाहरण दिता. केन्नाच पक्षा अंतर्गत सत्ता आयली तेन्ना सुद्दां म्हाका मंत्रीपद जाय, म्हाका मुख्यमंत्री पद जाय, म्हाका उपमुख्यमंत्री जाय किंवा अशे तरेचे डिमांड तुम्ही आमच्या पक्षान आयकुना. बरोबर. आनी हाज्या फुडें आसची ना. ती शिस्त आसा. आनी म्हणूनच होता तशें म्हणले प्रमाणे नवीन दिशेची गरज आसा पक्षाक. नवीन दिशा जी कितें आसा की आनी इल्ल्याशा नेटान सगळे तरेचे हे जे खंय तरी मातशे कमी पडटात तातूंतल्यान कमी पडटात. तुमचें एनालिसीस कितें? बिकॉज यू आर वन ऑफ द सिनियर मोस्ट लिडर्स ऑफ द पार्टी. तुमचें एनालिसीस कितें? पक्ष खंय कमी पडटा? ज्या प्राप्त परिस्थितीन प्रत्येक कार्यकर्त्यान, प्रत्येक आमदारान आज थोडेशें झोकून दिवपाची गरज आसा. आमची ताकद जी आहा ऑर्गनायझेशन आसा. भारतीय जनता पक्षाचो पयसो ही ताकद पयसो ही जर ताकद आशिल्ली कारण आमी भ्रश्टाचार करची ना, भ्रश्टाचार कोणाकय करून दिवची ना. आनी ह्या हेतून आमची ताकद जी आसा सामान्य भारतीय जनता पक्षाचो वेल विशर वोटर, पक्षाचो कार्यकर्तो हांकां खंय तरी मोटिवेट करपाक आमी थोडेशे कमी पडले. आजून आमी कमी पडले म्हणून ताका खंय तरी तो खंयच्या तरी प्रभावान आयलो आनी म्हणून जे काही अपेक्षीत यश जे आमकां गेल्या निवडणुकी मेळून आशिल्लें तें मेळून आमी मान्य करूं जाय. आनी म्हणून तें धुवन काडटलें जाल्यार आज पक्षाचो कार्यकर्तो सक्रीय जावपाची गरज आसा. पक्षाचें नेतृत्व हें सक्रीय जावपाची गरज आसा आनी तें सक्रीय करपाचें काम ऑलरेडी आमी सुरू केल्लें आसा. पक्षाच्या धोरणा भितर बदल जावपाक जाय अशी एक कांय धोरणां जंय पार्टी नीड्स अ शिफ्ट. धोरणां ही खंय तरी परमनंट आसता अशी ना. आमी सादारण कदाचित आमचे कडेन मायनॉरिटीचा पळोवपाचो दृश्टिकोन लोकांच्या बाबतींत खंय तरी वेगळो आसतलो, परंतु मेजॉरिटी मायनॉरिटी आमी केन्ना डिफरन्स करूना. आनी म्हणून आमी तांकां आपयता. आमकां तुमी पळयात कोण तरी स्वताच्या फायद्या खातीर फोडा आनी जोडा ही नीती वापरतात. त्या नितीचेर तुमी वचूं नाकात. प्रत्यक्ष आमचें काम पळयात, प्रत्यक्ष आमचो वेव्हार पळयात आनी तुमकां बरें दिसलें आमच्या वांगडा रावात आनी तातूंत आमकां निश्चितपणे यश मेळा. खंय तरी हिंदुत्वाचो जो टॅग आसा ताजो गोंया भितर त्रास जाता ना? अजिबात जायना. कारण हिंदुत्व हें क्लियर आसा. हें हिंदुत्व जें आसा खंय तरी धर्माच्या आदाराचेर ना. हिंदुत्व ही आमची जीवन पद्दती. आमी सदांच म्हणटात की जी पुर्वजांनी आज आमच्या ख्रिश्चन भाव हांगा आसात हे पयलीं कोण आशिल्ले? आमचेच भाव, आमचेच रक्त ते. आमी तांकां परकी म्हणूंकूच शकना. दुर्दैवान हे सगळे त्रास आमच्या पेक्षा तांणी चड भोगल्यात लक्षांत आयला. म्हणून आमची संस्कृती बदलना न्ही. पूण पक्षाक एक टॅग आसा. त्या टॅगाचो जेन्ना तो टॅग घेवन पक्ष राजकारणा भितर वेंचणुके भितर देंवता तेन्ना ताचो त्रास जाता काय कितें? पक्ष बॅकफुटार वता काय कितें? प्रभाव पडटा काय कितें? त्रास जाता, थोडोसो जाता. कारण हे आमची जी भुमिका आसा ती आमी तांकां
फटोवन दिवंक कमी पडल्यात अशें म्हणून दिसता. आनी लागून ती फटोवपाचो प्रयत्न जो आसा तो ते प्रयत्न आमचे चालू आसात आनी जास्तीत जास्त मायनॉरिटीचे उमेदवार सुद्दां दिवपाची म्हणजे आमचे फ्रांसीस डिसोजा हे आमचो एकमेव आमचे कडेन आमदार म्हणून आसात मायनॉरिटीचे. आमी ती संख्या वाडोवपाची म्हणजे कमीत कमी 10 पर्यंत मायनॉरिटीचे उमेदवार व्हरप अशे तरेचो आमचो प्रयत्न आसा. हेच सालसेत बीन पार्टीज बिगेस्ट फेल्युअर पॉलिटिकली अशें दिसता. बिगेस्ट फेल्युअर न्हय तें प्राप्त परिस्थिती आसा ती आसात न्ही आमी मान्य करूंक जाय. तातूंतल्यान कशें आमी थंय विजय मेळूंक शकतले ह्या संदर्भान आमचे प्रयत्न डे बाय डे आमी थंय वाडत आसात. मिशन सालसेत जालें खुबश्यो गजाली जाल्यो पण तातूंतल्यान फ्रुट्स मेळ्ळी ना. शेवटी कितें आसा एक झाड रोयतात आमी किंवा आमकां अपेक्षा आसा बेगीन जावचें म्हणून परंतु प्रत्येकाचो एक नेचर आसा तो नेचर पयलीं कळना आनी म्हणून कदाचित 5 वर्सां जाग्यार 7 वर्सांनी आमकां त्या झाडाचें निश्चितपणे फळ मेळटलें हो आमकां पुरेपूर विश्वास आसा. तुमी राज्याक सत्तेर आशिल्ले तेन्ना कांय चुको जाल्यो तेन्ना कॉन्फिडन्स बिल्डींग जें जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना म्हणून इतलो वेळ वता अशें दिसता. चुको अश्यो न्हय त्यो जें कितें जालां तातूंत चुकीचें कांय नाशिल्लें परंतु ती जर कांय दुसऱ्या बाजून जर ती चूक दिसता जाल्यार सुद्दां तातूंत कितें तथ्य आसलें तांच्या मता प्रमाणे तें सुद्दां बदलुवपाची आमची तयारी आनी आतां पर्यंत आमी केल्लें आसा. सपोज कोणाक दिसता जें खरें जरी आसा पूण तें कोणाक तरी दुखता जाल्यार तें सौम्य भाशेन हें करपाचें तयारी प्रयत्न आमचे आसा. भाऊ काडला गजाली जाग्यार घालपा खातीर अशें न्ही. ह्या वेळेर कितें आसा की ज्या गतीन गोंयची दुर्गती जाता ही दुर्गती सामान्य मनीस ताची झळ भोगता. Oh, let us be something. Break clear सांगा. Exactly. BJP needs a soft face in Goa. म्हणून तुम्ही परत येता. ब्रेक घेवचे पयलीं म्हाका सांगा. हांव येता म्हळ्यार नेतृत्व आनी जनता हांचें जें कितें हें आसा त्या हातूंतल्यान कदाचित भाजपाक गोंयाक एक सॉफ्ट फेस जाय आनी तें श्रीपाद भाऊ परस बरें ना आनी कोणा कडेनच ना. तुमी एग्री जाता? ह्या एग्री डिप्लोमॅटीक उत्तर दिना डिप्लोमॅटीक उत्तर दिना. म्हजी पक्षाक गरज आसा आनी ती पक्ष जेन्ना सांगता ही गरज एका सॉफ्ट फेसाची एका सौम्य फेसाची जो ह्यो गजाली समोपचारान बरे तरेन सोडोवपाक शकता ते तुमी तांच्या जनतेचे किंवा आमच्या कारग्याच्या मतांक एक्झॅक्टली कितें आहा तें हांव स्पश्टपणे तुमकां सांगूंक शकना. आयकून घेयात बट तातूंत कितें तरी हें सगळें तांचो आग्रह म्हणजे ताचे फाटल्यान कितें तरी तांचो हेतू आसतलो आनी म्हणून तांकां जें कितें जाय ज्या नेतृत्वान सदांच जे लोकांक जनतेक आनी कार्यकर्त्यांक कितें जाय ह्या संदर्भान निश्चितपणे आपलो हें जो बदलूंकूच जायो. कारण तांचे कडल्यान ह्या सगळ्या गोश्टीची म्हजे कडल्यान अपेक्षा आसतली लक्षात आयलें ती अपेक्षा निश्चितपणे पुरो करपाचो प्रयत्न आमचो आसता. ह्या हाजेर आमी ल्हानसो वेवसायीक विसव घेतात खंयच वचनाकात. मोगोची युती भाऊ आनी मनोहर पर्रीकार आनी गोंयचें फुडलें राजकारण आनी भाऊचो तातूंतलो रोल ह्या विशीं आमी उलोवपाचे आसात. खूब म्हत्वाचे प्रश्न उरल्यात. खंयच वचनाकात. आमी 2 मिनटां भितर परत येतात.